fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding the forthcoming municipal elections. There is widespread anxiety across Goa over the forthcoming municipal elections, with fears that ward reservations may again be announced at the last minute, causing uncertainty especially for women, SCs, STs and OBCs, and undermining free and fair elections contrary to Supreme Court rulings. I urge the State Election Commission to immediately finalize publicly notified ward reservations for all municipalities and the City Corporation of Panjim. Speaker sir, yes, State Election Commissioner आता असा पहिली DMA च्या अंडर येताले आम्ही कोर्टान गेले आम्ही जिंकले आणि ते आता स्टेट इलेक्शन कमिशनराकडे येता. आज सकाळी हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनराक बाब मिनिंग डिसोजाक फोन केलो हे विचारपाक. तू डायरेक्ट ना फोन केलो विचारपाक. ना आय हॅव अ राईट because I am aggrieved. I have raised this as 0 hour. Taka is unaware of your cabinet decision on 30/12/2025. तुम्ही जे डिसिजन घेतला टू फ्रीज डिलिमिटेशन पेपरार आयला 31 तारखेक की 30 तारखेक तुवें डिसिजन घेतला म्हणून की डिलिमिटेशन आनी जावचें ना. कॅबिनेटान घेतला म्हणून आयला पेपरार. दोमी नवेच तुम्ही हेच करतात सगळ्या पेपरांनी आयला की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून. मग तुम्ही किती कॅबिनेट केला तर तुमचे पुर्रा फेस्त मरे कॅबिनेट आहे बरे स्पीकर सर तो वगी ते पुर्रा फेस्ता बिस्ता किदे काडटा अरे तू पेपरार इल्ले कित्याक वता तुका विचार मरे तू तशें न्ही पेपर आम्ही कॅबिनेट पोस्ट कॅबिनेट प्रेस कॉन्फरन्स जाता म्हाका दिसता कॅबिनेट टॉप सिक्रेट इन्फॉर्मेशन आंग दिनाय कॅबिनेटा किती पोस्ट कॅबिनेट नो आता कितें लिपून दवरता टॉप सिक्रेट नो वन मिनिट स्पीकर सर हांव हायकोर्टान वतलो फाल्यां नाल्यार. स्पीकर सर तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो परव्यू राईट स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन पूण इलेक्शन डिपार्टमेंट तू मंत्री म्हणून हांवें काडला तेजे रायट्सूच स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले. एक मिनिट स्पीकर सर ही खरी खबर की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून काय फोट हांवें तरी कन्फर्म करपाक लायला आतां सांगता तुका करूंक ना. Speaker sir, I am placing on the table of the House Planning and post cabinet DMA drops ward delimitation ahead of municipal election. अबे अरे पेपर हो गया था विषय था वो पेपर तुमचा पेपर गट तुमका म्हणून गट असतात थोडे पेपर त्या पेपरात आयलाय तुम्हाला सोयऱ्याचोच तो घे रे दी करून दी. हा DMA म्हणून तुझे डिपार्टमेंट DMA इज फ्रोजन म्हणून आयला. अरे बाबा पेपरावर येतात तुम्ही काढतात वोटिंग मरे अशें म्हाका कळना हे कितें गव्हर्नमेंट इतली वोटिंग उलयता. स्पीकर सर म्हाका कळना हे. स्पीकर सर गोंय खंय पावला ते मेन्शन केले आम्ही सांगले इट इज अ स्टेट इलेक्शन कमिशन. अरे स्टेट इलेक्शन कमिशन बरो आहा. आय वॉन्ट टू नो एज अ म्युनिसिपल आय एम असोसिएट मेंबर ऑफ द काउन्सिल बाय द वे. आय वॉन्ट टू नो वेदर delimitation has been frozen, then whether elections are going to be held, and if they are going to be held, delimitation and reservation will be told in time. Election काय तू जिल्हा परिषद करतलो. Speaker sir एक मिनिट सीएम सर जिल्हा इलेक्शना तुवें नोटिफिकेशन काढले आम्ही बी जिल्हा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केले एक हातून आम्ही जिंकल्या जे जिंकल्या एक मिनिट ऐक थंय तुवें नोटिफिकेशन काढल्या नंतर वुमन रिजर्वेशन केले चेंज केले आफ्टर द नोटिफिकेशन ऐक स्पीकर सर why I am telling you is history should not repeat itself. This is not a good administrative move that you first declare, you notify and then you change. असे जावंक जायना. हे म्युनिसिपालिटी वेळा असोच तू गोळ करतलो काय कितें काय तुम्ही लिपून जिखूंक सोदतात. डायरेक्ट आता डिक्लेअर केला भंय दिसता तुमकां पडटले बी काय म्हणून. स्पीकर सर डायरेक्ट विचारना. स्पीकर सर जिल्हा पंचायतीच्या वेळारूय कोण तरी हायकोर्टात गेलो हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमचे वुमन रिजर्वेशन कमी जाला आनी एक वुमन रिजर्वेशन करूंक जाय म्हणून केल्ले चेंज त्याच्या वेळार. आता हे स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या परव्यूवान येता. स्टेट इलेक्शन कमिशन हे जे आसा पळय न्हू रिजर्वेशन्स ठरयता मंत्री ठरयना. Delimitation. एक मिनिट I am the petitioner. Our party is the petitioner in Supreme Court. थंय पयली तुमचो गव्हर्नमेंट सर्वंट स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसतालो ताजे खातीर सुप्रीम कोर्टान बाब रोहिंग्टन नरिमनान हें दिलें कितें जजमेंट दिलो. आता रिटायर्ड ताका पळयतालो तो ना तो रिटायर्ड तो बरो आहा तो तुजो सोयरो जालो ताणें जजमेंट असो दिलो
की तुमकां ठो केले सोमते अशें केले की बाबा गव्हर्मेंट सर्वंट जावंक शकना गोंयच्यान स्टार्टींग ऑल ओव्हर द कंट्री. एक मिनिट स्पीकर सर, अशें कोर्टान परते वचपाक आमकां लावनाकात. तुमच्यान फ्री अँड फेअर इलेक्शन करपाचें तुमचे आसा इच्छा काय ना? असं जाल्यार तुम्ही डिक्लेअर करतले ना ते सांग म्हाका. फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातले आणि टायमार इलेक्शन जातले, स्टेट इलेक्शन. केन्ना ते टायम केन्ना? टायम म्हळ्यार कितें? काय म्हणजे म्हाका सांग केन्ना तो मार्चान टेन्युअर सोंपता न्ही. हांव नको तुका खबर आसतलें. स्पीकर सर, मार्चान टेन्युअर सोंपता, इलेक्शन कमिशनान प्रपोज करता त्या डेटीक जातले. शेवटी एक्झामी कन्सिडर करच्यो पडटा. ओके, आणि एट प्रेझेंट असलेली फेस्टिवल कन्सिडर करची पडटा. ती करून रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशनाक फेस्टिवल लागना. ना, ते प्रोसेस चालू ते आसता. तूं आतां करतलो काय म्हणटा हांव? स्पीकर सर, हा. हे जे प्रपोज डिलिमिटेशन आणि डिलिमिटेशन प्रपोज्ड बाय डीएमए धाडटा. ओके, आणि स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता. रिझर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता. ते हांव प्रोसेस जाणा. हांव तुजे कडेन विचारता, तूं हे इन टायम करतलो काय लास्ट मिनिट करतलो? स्पीकर सर, इन टायम जातले. इन टायम म्हळ्यार कितें? इन टायम म्हणजे त्याच्या पयलीं प्रपोज जातले हेच्या इलेक्शन. केन्ना आतां मार्चान इलेक्शन आहा. तूं जानेवारीन म्हाका कळटलें काय हांव एसटी जातलो आनी रिजर्व जावन भायर पडटलो. ते हांव विचारता तुका. अरे झिरो आन्सर गिव. डोंट स्पीक लायज. यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ. हे स्पीकर जर आमी गव्हर्नर जनरलान सांगचे पडटले, नाजाल्यार हायकोर्टाचे दार धोडावचे पडटले.